जाणाऱ्यांनी जेजूच्या जल्माचे पाठ एक मिनी सुवार्ता वा मोठो वा धाकटो वांजेलच म्हूण वलायलेलें सारकें. कित्याक सुवार्तेंत जेजून केल्लें उगडापण, परगटणी आनी हे परगटणेक लाभलेली प्रतिक्रिया आनी सुवार्तेची जीक हें सगळें नातालांच्या पाठांनी स्पश्ट झळकता. आयची सुवार्ता हाका साक्ष जाता. जुदेवां लागीं पवित्र पुस्तकां आसून मेसिया जुदेयाच्या बेथलेहम शहरान जल्मतलो म्हणून तांकां स्पश्ट माहीत आसली. कितें फायदो? मातेवाचे सुवार्तेंत अध्याय 8 वळ 11 अशें म्हणटा, उदेंती आनी अस्तंते तावन जायते जण येतले आनी आब्राहामा, इजाका आनी जाकोबा सांगता जेवणाक बसतले. आज उदेंतीच्या ज्योतिषींनी जेजूक पळेवच्यांत ही उतरां पयलेंच शेवटाक पावुल्लीं दिसता. उदेंतीचे ज्योतिशी जुदेवी न्हय, तांचे लागीं पवित्र पुस्तकय ना. ते प्रकृतींत लाभलेल्या उगडापणाक वा नेकेत्राक लागून बाळकाचे सोदनेच्या पयनाक लागतात. पूण जेजूक भेटच्याक तांकां पवित्र पुस्तकाच्या उतराची गरज पडटा. नेकेत्राच्या आनी पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान ते बाळकाक सोदून काडतात. पूण पवित्र पुस्तकाचें उतर हातांतच आसलेल्यांची प्रतिक्रिया पळया. आयची सुवार्ता जेजूच्या पाशांवाचो उगडास हाडटा. मातेवाचे सुवार्तेंत जेजूचो पाशांव असो सुरू जाता. प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मातबाऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारचो म्हूण ठराव घेवन ताका कोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो. आयचे सुवार्तेंत ज्योतिशींची उतरां आयकून हेरोदू, प्रमुख याजक आनी शास्त्रींची जमत हिस्स घडी उगडासाक हाडटा. उदेंतीचे ज्योतिश बाळकाक नमस्कार करूंक आयिल्ले. बाळकाक पळोवन ते संतोष पावतात आनी ताका सरपडून नमस्कार करतात. हातून त्या बाळकाचें रायपण उगडापें जाता आनी विशेष करून ताचें देवपण उगडापें जाता. सांत पावलान फिलिपिकारांक बरोवन सांगिल्लें ज्योतिशींची दिंबी वर्णिता. बागोवंक जाय म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी आनी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटूंक जाय म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी. आज ज्योतिशी बराबर त्या नेकेत्राची शिमटी धरून तांच्याच क्यारावानाक वा पुरुषावाक मेळचें वाजबी. जेजूक सोदूंक, पवित्र पुस्तक परतूंक, जेजूक वळखूंक आनी जेजू हुजीर दिंबयेर सरपडूंक आनी संतोषान भरूंक आमकांय प्रेरण लाभतलें.